सध्या आमी बेतोडे आसा, बेतोडा पंचायत जुरिडिक्शनान आनी हांगासर एक इश्यू आसा. हे सेवेरेजाचें उदक सगळें हांगासर येवन एकठांय जाता. तर हांगासरले स्थानीक लोक कितें सांगता तें आयकुया आमी. नमस्कार, हांव प्रशांत परब, जो आशिर्वाद रेसिडेन्सी जी नियर मॅरीमिल हांगा आसा. आनी जे बेतोडा ग्रामपंचायत जाल्यार एक ग्रामपंचायतीक आमचो वॉर्ड पडटा आनी ताका तेंकूनच जो फोंडा जाल्यार सपना पार्क हो वॉर्ड आसा. जाल्यार अशें जाल्लें आसा की सपना पार्कांतल्यान जे टॉयलेटीचे जे ड्रेनेजाचें उदक जे सगळें गटरांतल्यान जे बेतोडा ह्या जी ड्रेनेज आसा बेतोडा लायनींग त्या ड्रेनेजीन पास जाता आनी ते आमच्या घरा कडल्यान वयता. जाल्यार ते अशें जाल्लें आसा की ते टॉयलेटीचें उदक हांगा येयल्या कारणान जायते जे कितें जावपाक शकता जाल्यार फ्युचराक, जाल्यार ताका लागून आमी जायते फावट आतां जवळ जवळ एक 10-15 वर्सां जालीं जाल्यार आमी हो इश्यू मांडीत आसा. जाल्यार कोणूच तेचेर एक्शन घेयना. जाल्यार जे आतां कितें हें आसा जाल्यार हेचेर जाता तितले बेगीन बेगीन एक्शन घेवपाक चड गरज. जाल्यार कितें आहा तें बेगीन मातशें करपाचें. सर तुमी कितें सांगू सोदता? हें सांगूंक सोदता की हें जें सोपिटाचें उदक आसा हें आमचेर डायरेक्ट वॉटर लायन पायपलायना वचून आमच्या घरा गेलें उदक आनी सगळें घाणीचें उदक सगळें वचोन सगळें मिक्स जालें. आमकां खूब उदक वेस्ट करपा पडलें. ड्रेन टँक हें तें सगळें आमकां ड्रेन करपा पडली. घाणीचें उदक वचोन खूब आमकां त्रास जाता ह्या उदकाला. 15 वर्सां जालीं आमी सगळ्या लेटर करीत आहा. हेल्थाक लेटर केलें, दोनी पंचायतीक हांवें लेटर केलें, व्हरोन दिलें, पूण आजुनूय तेंच्यांनी कांयच करूं ना. सो हे बेतोडा कुट्टी खांडेपार पंचायतीचें उदक हें आमच्या बेतोडा पंचायतीन येता आनी हें सगळें आमकां खूब त्रास जाता. हितून डिजीज जावंक शकता, मलेरिया आनी कितें जावन हेल्थ इश्यूज आहा. सो हांव मागता की हे जो कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा हेंच्यांनी हें बेगीनचे बेगीन करून हो क्लियर करपाचो. थँक्यू.